बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या जिवितांत आसलेल्या कोश्टांचेर आधारलोली खुर्साची वाट. विशय मुजे सोवे रावात. मोगाच्या भयणी भावांनो, वेगवेगळे तरेचे कोश्ट, दूख, पिडा आमच्या जिवितांत आसात. जेजू म्हणटा, मुजे सोवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रिगून रावतां. जेजूक आमी रिगून रावता तेन्ना आमच्या कोश्टांक बळ मेळटा. उचांबळ जाल्ल्या मनाक आनी काळजाक शांती मेळटा आनी दुखांत बुजवण फावो जाता. जेजू बरोबर ही कोश्टांची वाट चलतना आमचे जण एकल्याचे कोश्ट आनी दूख जेजूक उबारुया आनी ताकाच रिगून रावन कोश्टांक फुडो करूंक बळ आनी कृपा मागुया. भोक्तीपणी ही खुर्साची वाट आमी चलुया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरणाचें फर्मोण मारतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, आमचे कोश्ट ओनीत, वेगळोचार, भायर रावप, चूक नासतना गुन्यांवकार करप. देवाचें उतर. कोण तांची पर्वा करिना. मनशांनी ताका पोरो घालो. दुखीचो मनीस तो. कोण तो भोगलोलो जांचेर आमी नदर पर्यान घालिना तसलोच एकलो. मनशान ताची बेपर्वा करतात. आमीच ताका लेखूंक ना. इसायस 53:3. जायतीं भावां भयणी आपलो गुन्यांव नासतना ओगेपणी दूख भोगतात, कोश्ट सोंसतात आनी दुखां गळयतात. जेजू सोवें अशेंच घडलें. पूण जेजू आपल्या बापाच्या एकवटांत रावलो आनी ह्या कोश्टां वेळार ताका आपल्या बापाचो सांगात मेळ्ळो. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? मागणें करुया. इगोर्जे लागीं आसलेल्या मागण्याच्या कुडांत वचून जेजूक आमचें दूख उक्तें करुया आनी ताच्या पांयां सोरशीं आमचे कोश्ट दवरुया. मागणें. मोगाळा जेजू, कुटुंबीक आनी खाजगी मागण्या वरवीं आमी तुका रिगून रावू. कुटुंबीक आनी खाजगी जिवितांत उपरासलेल्या कोश्टांक फुडो करूंक आमकां तुजें बळ दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडवलो सगळो संवसार. आमचे कोश्ट. दर दिसा अकस्मात वेगवेगळे तरेचे कुरीस आमच्या जिवितांत उपरासतात. देवाचें उतर. मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी आसा जायत तांणी आपणाक जेज करी कुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. नियाळ. दर दिसा अकस्मात आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेचे खुरीस उपरासतात. जावं पिडेचो, एकसूरपणाचो, गरीबसाणेचो, कुटुंबीक जबाबदारी पाळपाचो, बेकारपणाचो, ताळण्यांचो, पातकाचो, भिरांतीचो आदी. जेजू आमच्या पातकांचो खुरीस आपखुशेन आपल्या खांदार घेता. कोश्टां विणें जेजू आमकां सुखी जिवीत भासायना, पूण कोश्टांत जेजू आमकां आपलें आसणें भासायता. आमी जेजूक रिगून रावता तेन्ना आमचो भार आनी आमचे कोश्ट पयस जायनात, पूण
आमच्या सांगाताक जेजू आसा हें सोत आमी वळखून घेवंक पावता आनी आमच्या जिवितांत उपरासलेलो खुरीस व्हरून जोयतीवंत जावंक पावता. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? दर दिसा मिसाच्या बलिदानांत भोक्तीपणी वांटो घेवया आनी जेजूक आमच्या काळजांत शेवून ताच्याच आदारान जिविताची सुखाची आनी दुखाची पावलां मारुया. मोगाळा जेजू, आमच्या जिवितान अकस्मात कुरीस उपरासतात तेन्ना आमी भिना जावं असोक जायना जावं सगळे तरेची भिरांत तूंच पयस कर आनी आमचो बाळ उणो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. आमची कर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमचे कोस्ट निराशी जावन असोकतायेक लागून चुकी घडून मोन मोडून कोसटवतात. कित्याक प्रामाणीक सात पावटी पडल्यारूय उठ्ठलो नश्टे आडखोळींक आडून केन्नाच उठोना जावं पडटले. मोडणे 24:16. आयज जायतीं जाणां निराशीपणाच्या भारान कोसटवतात. तांची स्वप्नां आनी तांचे आवंडे साकार जावंक नात. संबंद तुटल्यात. परतून परतून त्योच चुकी आदारतात. तांचें काळीज आनी मोन मोडलां. जेजू खुर्साच्या भारान पयले पावटी धोरणीर पडटा पूण आपल्या बापाच्या एकवटान उठ्ठा आनी आपली फुडली वाट धरता. जेजूक आमी रिगून रावता तेन्ना नवें मोन आनी नवें काळीज घेवन नव्या बळान आनी शक्तीन भरून जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां कृपा मेळटा. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? दर दिसा 5 वा 10 मिनटां तरी पवित्र पुस्तक वाचुया आनी देवाच्या उतराच्या बळान आडकोळ्यांचेर आनी ताळण्यांचेर जैत व्हरुया. मोगाळा जेजू, आमी निराशी जावं असोक जावं आमचें मन मोडून आमी खाला पडटा तेन्ना वयर सरूंक आमकां तुजो हात दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमचे कोस्ट कुटुंबांत घोव बायलेचे आवय बापायचे भुरग्यांचे संबंद असोक्त जाल्यात, मोडूंक पावल्यात आनी थोड्यांचे मोडून गेल्यात. मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडो आनी जायतीं जाणां नव्यान उठो, तशेंच कोण कोण ताजेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची कुपीत चिंतनां
उक्ती जातली आनी एक तोर्साक तुजे काळीज आसपास वितोले. लूक 2:34 आनी 35. नियाळ काळजांत व्हड दुखाचो भार घेवन सायबीण माय जेजूक भेट्टा. एक उतर तांचे मदें उलोवप ना, तोरूय तांच्या आसण्या वरवीं तांचे भितर मोगाची जोर व्हांवता. वेगवेगळ्या कारणांक लागून कुटुंबांत आमचे संबंद असोक्त जाल्यात आनी मोडूंक पावल्यात. कुटुंबांत आमचें आसणें आनी आमचो मोग एकामेकासोवें गरजेचो जावन आसा. आमचें आसणें आनी आमचो विस्वाशी आनी त्यागी मोग आमचे मोडलोले संबंद नव्यान बांदतात. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? दर दिसा कुटुंबाच्या वांगड्यां बरोबर चुकूय नासतना तेर्साचें मागणें करुया आनी सायबीण मायचे विनवणेन आमचें कुटुंबीक जिवीत जेजूक उबारुया. मोगाळा जेजू, आमच्या आसण्या आनी मागण्याच्या बोडान आमचे असोक जाल्ले संबंदान मोगाचे बांदपासान गोड करूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान सिरेनचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमचे कोश्ट वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमचें जिवीत थोकलां आनी आमकां आदार जाय. म्हज्या पुता, तुजे लागीं घडटा जाल्यार उपकार करूंक जाय. ताका तो करिनासतना रावूं नाका. तुजे लागीं घडटा तेन्ना तुज्या पेल्याक म्हूण नाका. चल वच, नव्यान ये, फाल्यां दितलो. तुजो विस्वास दवरून तुज्या घरा लागींच रावता त्या शेजाऱ्याक पास मांदूं नाका. तुका कांयच वायट करूंक ना त्या मनशा कडेन झगडूं नाका. मुन्यो 3:27-30. नियाळ खुरीस व्हरतना जेजू थोकता. असले परिस्थितीन जेजू सिरेनचो सिमावांचो आदार घेता. जायतीं भावां भयणां आपल्या जिवितांत वेगवेगळ्या कारणांक लागून थोकलोलीं आसात. थोडीं दुसऱ्यांचो आदार मागूंक सोदिनात आनी जियोवपाची आशा सोडून दितात. थोडीं आपल्या गरजे वेळार आदार मागतात. थोड्यांक रोकडोच आदार फावो जाता जाल्यार थोड्यांक रोकडोच आदार मेळना. जेजूक रिगून रावल्यार आकांताच्या वेळार वो गरजे वेळार जीव सोडून दिवचे बदलेक कोणाय लागीं आदार मागूंक मोन येता आनी तांचे कडल्यान कसलोय ना कसलो आदार मेळटलो म्हूण भरवंसो मेळटा. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? दुसऱ्यांची गरजो वळखून घेवन उपरांत न्हय पूण त्याच घडयेक आमचे लागीं घडटा तो आदार दिवया. मोगाळा जेजू, ल्हानवीक आनी खालती जावन आमचे गरजे वेल्यार आमी दुसऱ्या लागीं आदार मागूंक आनी दुसऱ्याची गरज वळखून घेवन दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक उदार मन आनी काळीज आमकां दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमचे कोश्ट जाणटेपण आनी वेगवेगळे तरेची पिडा आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो,
हांव तुमकां सोत सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी कितें केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. माथ्यू 25:40. जेजू खुरीस व्हरतना जेजूक खूब लोक पळयतालो, पूण वेरोनिका जेजूचे घायाळ जाल्लें मुखामोळ पळयता आनी भियेनासतना जेजू सोवें ल्हान कोरणी आदारता. पूण ताचो परिणाम व्हड जाता. जेजू आपले मुखामोळ रुमाल्यार छापून हाडटा. ल्हान कोरणी जाणट्यां सोवें, पिडेस्तां सोवें, असोकतां सोवें आमी आदारताव तेन्ना तांकां कुडीची मोनाची पेकोवणी मेळटा. जेजूक आमी रिगून रावताव तेन्ना असल्या भावा भयणी सोवें काळजीदारपणान बरी कोरणी आदारूंक आमकां बळ मेळटा. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? घरांत जाणटी आनी पिडेंत आसलोल्यांची मोगान सेवा करुया, तांची काळजी घेवया आनी वेळा वेळा पोरमाणें तांकां क्रिस्त प्रसाद, पिडेस्तांची माखणी आनी संदानाचो संस्कार दिवंक यादनिकांक आपोवया. मोगाळा जेजू भुकेली, ताणेली, वाटसूर, विंगली, पिडेंत आनी बोणकोणीत आसलोलीं जायतीं भावां भयणी आसात. आमकां कितलेय गोश्ट आनी आडकोळ्यो पासून पडल्यार तांची मोगान सेवा करूंक फुडें सरूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलोत आमची कोर सोम्या. काकलोत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयले म्हूण सगलो संवसार. आमचे कोश्ट वायटाची आनी पातकाची गुलामां जावन कोश्टवतात. पूण सोम्यान म्हाका अशें सांगलें, म्हजी मोजत पुरो ताका, कित्याक असोकतायेन म्हजें बोड संपूर्णायेन पडजोळटा. 2 कोरिंथकार 12:9. जेजू खुरीस व्हरतना खूब आडकोळ्यांक फुडो करचो पडटा. देखून जेजू दुसरे पावटी धोरणीर पडटा. पातोक सोडूंक, वायट पयस करूंक आमकां खूब अवघड जाता. पूण आमी तशींच रावलीं जाल्यार वायटाची गुलामां जावन आमची खुशालकाय आनी शांती आमी इबाडटाव. जेजूक रिगून रावल्यार सगळ्या ताळण्यांचेर, पातकाचेर, वायटाचेर जोईत व्हरून संवसारान स्वतंत्र जिवीत आमी जियोंक पावताव. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? उतरांनी आनी कोरण्यांनी, चिंतनांनी आनी आवंड्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळुया आनी दुसऱ्यांचे कुडीक मान दिवया. ही देवाची आज्ञा पाळून जेजूक रिगून रावया. मोगाळा जेजू, जितली आमी असोक तितली आमकां तुजे शक्तीन सक्तीवत कर आनी पातकाच्या आनी वायटाच्या गुलामपणींतली आमकां मेकळी कर. काकलोत आमची कोर सोम्या. काकलोत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुसल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता.
पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र उत्सवा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार. आमचे कोस्ट आवय बापूय भुरग्यां पासत हुस्के खोंती काडून कोश्टवतात. तेन्ना तांचे वाटेन वळोन जेजून म्हळें, जेरुसलेमाच्या दुवानो म्हजे खातीर रडूं नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. लूक 23:28. जेजू खुरीस व्हरतना कोश्टवता, तरूय जेजू त्या वस्तुर्यांचेर नदर मारता आनी तांकां बुजवण दिता आनी तांचे खातीर आनी तांच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडूंक सांगता. आयज जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचें चिंतून कुडीन आनी मोनान आनी भावनीक वाटेन कोश्टवतात. तीं आयकोनात, मान दिनात, शिकोनात, जेवपाक खावपाक तेमा करतात, वावर कोरिनात, बेबदीकाय करतात, गुंगी वखदां घेतात, हांगा थंय हांचे तांचे बरोबर भोंवतात आनी वेळार घरा येनात, तेर्साचें मागणें कोरिनात, मिसाक वचनात. असले परिस्थितींत आवय बापायक आपली जबाबदारी पाळूंक खूब अवघड जाता. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? भुरग्यांच्या हातांत मोबायल न्हय, पूण तांकां बऱ्याक पडटल्यो वस्तू तशेंच पवित्र पुस्तक, तेर्साचें कोंत, सांता भक्तांचीं पुस्तकां वाचूंक तांच्या हातांत घालुया. मोगाळा जेजू आपली आवय बापूय आपले पासत कितले त्याग करतात आनी आपल्या पासत कितलीं वावुरतात आनी कश्टातात तें दर एका भुरग्यान वळखून घेवन आपल्या आवय बापायचें आयकून तांकां मान दिवंक आनी तांच्या जिवितांत सूख संतोश हाडूंक आनी ताचे कश्ट उणें करूंक वावरूंक तुजे जाणवायेचें आनी कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. नवें स्थान. जेजू तिसरे फावट धोरणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र उत्सवा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार. आमचे कोस्ट संवसारी वस्तूंचे आशेक लागून आनी संवसारी वस्तूंक चिकटून रावून आमी कोश्टवता. तर सगल्यो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेन येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक आपल्या कोरण्या प्रमाणें इनाम दितलो. माथ्यू 16:26-27. जेजू आपलो जीव इबाडूंक न्हय, पूण मनशाचे सोडवणे पासत भेटोवंक वेता म्हूण जाणो आसलो. देखून तिसरे फावटी खुरीस घेवन धोरणीर पडटा तेन्ना थंयसरूच पडोन रावना, पूण उठ्ठा आनी कालवार दोंगरार चडून वेता. संवसाराचे वस्तूंची आशा आमकां परतून परतून धोरणीर शेवटिता. संवसारी वस्तूंक लागून थोडीं झगडटात, दुस्मानकायेन जियेतात आनी आपलें जिवीत इबाडटात, पूण थोडीं जेजूक रिगून रावन बऱ्यो कोणयो आदारून जेजू दितलो तो इनाम घेवंक आपलीं पावलां मारतात. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? भाटां बेसांची, दुडवांची, भांगाराची वस्तूंची आशा सोडून दिवया आनी आमचे लागीं आसा तातूंत धादोशी जिवीत जियेवया. मोगाळा जेजू तुजे कडल्यान आमी आयल्या आनी एका दिसा आमी तुजेच कडेन वेतोल्या.
वेताव तेन्ना संवसारांतले आमी कांयच घेवन वेचिनात. जें तुवें आमकां ह्या संवसारांत दिल्लें आसा तें आमच्या बऱ्याक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरें हाडूंक तांचो वापर करूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कर. 10वें स्थान. जेजूक विंगडो करतात. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो सगलो संवसार. आमचे कोश्ट आमचो मान आनी खाशेलपण होगडावन आमी कोश्टवतात. स्वार्थी आशेन कांयच करूंक नाकात. सुखी बोडाय करूंक नाकात. पूण खालतेपणान दुसरी तुमचो ओन वर्ती म्हूण धरात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळय नाकात. पूण दुसऱ्यांक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. फिलिपकारां 2:3-4. जेजूक विंगडो करून ताचो मान ताचें खाशेलपण होगडावंक सोदतात. पूण बाप आपल्या पुताचें खाशेलपण आनी मान उखलून दवरता. वेगवेगळ्या कारणांक लागून जावं आमचे सोवें कसलें वायट घडोवन लोजेक लागून वातोक आदारून आमी आमचो मान आनी खाशेलपण होगडायता. वो दुसरी जावं जाती कातीचो गरीब गिरेस्त शिकलोलो नेणार असलो भेदभाव आनी अंतोर करून आमचो मान आनी खाशेलपण होगडायता. असले परिस्थितीन जेजूक आमी रिगून रावता तेन्ना आमचो मान आनी खाशेलपण आमकां नव्यान फावो जाता. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवन आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवन आनी पेल्याक फावो ती मजुरी दिवन जेजूक रिगून रावुया. मोगाळा जेजू सगल्या मनशां सवें अदीक करून समाजांत भायर रावल्या सवें मोग आनी हुस्को दाखोव तुवें तांकां मान दिलो आनी तांचें खाशेलेपण तांकां फावो केलें. तुजे भाशेन आमची जोण एकल्याची वागणूक जावं आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कर. इकरावें स्थान. जेजूक खुर्सार खिलायतात. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमचे कोश्ट जें वायट आमचे सोवें घोळना आनी जीं वायट उतरां आमकां उलोयल्यान आनी जें वायट दुसऱ्यांनी आमचे सोवें केलां तें आमी आमचे भितर घेवन रावून कोश्टवतात. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विधलो. आमच्या गुन्यांवांक लागून ताका वळवो लायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेटले. इसायस 53:5. आपल्या घायांनी आनी आपल्या रोगतान
आमचे घाय पेकोवंक जेजू आपल्या खेळे तोपून खुर्सार खेळावंक दिता. जायतीं भावा भयणी जें आपणें वायट केलां, जें आपलें सवें वायट घोडलां आनी जें कोणें तांचें सवें वायट आदारलां तें सगळें आपले भितर घेवन रावतात आनी कोश्टवतात. थोड्यांक तें विसरूंक खूब अवघड जाता, कित्याक जे घाय तांचे भितर पडलोले आसात ते खूब व्हड जावन आसात. पूण ते घाय जर आमी तशेंच दवरले जाल्यार आमचे कोश्ट अदीक वाडटात. जेजूक आमी रिगून रावता तेन्ना जेजू आपल्या घायांनी आनी आपल्या रोगतान आमचे सगळे घाय पेकयता आनी आमचे कोश्ट उणें कोत्ता. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? दर दिसा देवी काकलुतीचो तेर्स करुया आनी भितरली पेकोवणी मेळून घेवंक रेतीरांत वांटो घेवया. मोगाळा जेजू, आमच्या दुखवलेल्या काळजांक सुटका दी आनी आमचे भितर पडलेले गाय तुज्या गायांनी आनी तुज्या रोगतान पेकय आनी आमकां शांती दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मरता. थोडो वेळ उगी रावया. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमचे कोश्ट कुटुंबाचो वांगडी वो कोणूय आमचो चड मोगाचो मरता तेन्ना व्हड दूख भोगता. धीर सोडटात, खोंतिवोन जातात आनी कोश्टवतात. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. लूक 23:40. जेजू आपलो वेळ पावतोच आपलें जिवीत आपल्या बापाच्या हातान घालता. अकस्मात मरण येवन जावं मोगाचो घोरकान आवय बापूय, अपुरबायेचीं भुरगीं वो आनीक कोणूय मरून वेतात तेन्ना व्हड दूख जिवितांत भितर सरता. असले परिस्थितींत देवाची खुशी आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक आनी भावार्थान जियोंक खूब गरजेचें. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? जीं कोण दुखांत आसात तांकां भेट दिवन तांच्या दुखांत वांटो घेवया. तांचे पासत मागुया आनी जेजूचें आसणें तांचे बरोबर आसा म्हूण आमच्या आसण्या वरवीं तांकां थावें करुया. मोगाळा जेजू, दुखांत आसलोल्या भावा भयणींक तुजी पुजवण फावो कर आनी आमच्या जिवितांतलें सगळें तरेचें दूख पयस कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमचे कोश्ट मोगाची, दयेची आनी बोगसोण्याची वेंग जाय. दयाल ती सुभागी, देव तांची दया करता. मातेव 5:7. सायबीण माय आपल्या पुताची कूड आपले वेंगेंत घेता तशी जीं कोण जिवितांत कोश्टवतात तांकांय ती आपले वेंगेंत घेता. आयज जायत्या भावा भयणींक जावं मोगाची, दयेची आनी बोगसोण्याची वेंग जाय. जसो देव आमकां बोगशिता तशें आमी दुसऱ्यांकूय बोगसोणें दिवंक गरजेचें.
आमचे लागीं चूक घडटा तेन्ना आमी बोगसोणें मागूंक गरजेचें. जेजूक रिगून रावल्यार देवाची बोगसोण्याची वेंग आमी अणभवूंक पावता आनी देवा भाशेन आमी दोयाळ आनी काकळुचार जावंक पावता. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? आमी चूक आदारता तेन्ना देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया आनी आमकां दुखयतल्यांक आनी अपमान करतल्यांक बोगसोण्याची वेंग दिवया. मोगाळा जेजू, जोण एकल्याची परिस्थिती आमी समजून घेवन कोणाचेरूच कसलेंच फॉर्माण मारिनासतना, कोणाकूच वायट नदरेन पळयनासतना, कोणाकूच भायराय नासतना मोगाची, दयेची आनी बोगसणेची वेंग दिवंक आमचें काळीज मोगाचें, दयेचें आनी बोगसणेचें कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमचे कोश्ट नीत मेळूंक बरो निकाळ फावो जावंक आनी बरो थाराव घेवंक वाट पळोवन रावप. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, घोवाचो कोणयो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरतलो, पूण मरत जाल्यार जायती पीक दिता. जोआंव 12:24. जेजूक फोंडांत घालतोच सगळेंच कोबार जालें म्हूण समजतात. कसलोच बोवाळ ना, सगळेंच ओगेपण आनी दूख आसा. असलेंच ओगेपण आनी असलोच काळोख जायतीं भावा भयणी आपणाक नीत मेळूंक, परिक्षेचो वो दोतोराचो बरो निकाळ येवंक, नितीशाळेंत बरो थाराव घेवंक, बरें तें विचून काडूंक आनी बरें तें मेळूंक वाट पळयता तेन्ना आपल्या जिवितांत अणभवतात. अशे तरेन वाट पळोवन रावप खूब भारादीक, भिरांतीन भरलोलें आनी दुबावाचें जाता. आमी जेजूक रिगून रावन आनी ताचेरूच भावार्थ दवरून वाट पळयता तेन्ना देव आमकां बरें तेंच दितलो म्हूण भरवशान जियोंक आदार मेळटा. जेजूक रिगून रावंक आमी कितें करुया? दर दिसा आमच्या अंतस्कणाची चवकशी करुया आनी आमचें चिंतप, आमचे थाराव, आमचे आवंडे, आमचीं उतरां, आमच्यो कोरण्यो कसल्यो जाता त्यो नियाळुया आनी बरें तेंच विचून काडुया. मोगाळा जेजू, सगळे हुस्के कोंती पयस करून तूं आमकां बरें तेंच दितलोय आनी आमकां जाय तें मेळना जाल्यार पासून तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी तूं आमकां सदांच सांडचो ना म्हूण ह्या भरवशान जिवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कर. मोगाळा जेजू, ही खुर्साची वाट आमी तुजे बरोबर चलतना कशे तरेन आमी तुका रिगून रावंक जाय
आनी तुका रिगून रावतोच कशे तरेन आमच्या कोश्टांक तुजो सांगात आमकां मेळटा तें आमी नियाळ्ळां. जेन्ना आमी ओसोक्त जाता तेन्ना तुजें बळ आमकां दी. आमचेर आकांत येता तेन्ना तुजेर विस्वास दवरूंक आमकां शिकोय. आमी पडटा तेन्ना वयर सरूंक आमकां तुजी कृपा दी. ओगेपणी आमी सोंसता आनी आमकां बरें मेळूंक आमी रावता तेन्ना थीरपण सांबाळूंक आमचो भावार्थ घोट कर. जें आमी विचून काडटा तें बरें तें विचून काडूंक आमकां मार्गदर्शन दी. आनी तुकांच रिगून रावून आमच्या जिवितांत आमी बरीं फळां दिवंक पावूं. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पां पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कालीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नवान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पुत्र जेजू. आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकार. आमेन.